साद्या काळाचो सोवा आयतार जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या सोव्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां देवाच्या उपदेशा विशयान नियाळ करूंक उलो दिता. देवान आमकां सकारात्मक जावन जिवंक सामर्थ्य दिल्या. भाग्यवान फ्रांसीस सालेस म्हणटा, आमी कितें जावन आसांव तशें रावया आनी आमच्यान कितें बरें करूंक जाता त्या दिशेन प्रयत्न करया. पूण मनीस आज दुडू आशेता, कुशलकाय आशेता, हें सर ताका स्वार्थी करता आनी देवाक आनी ताच्या पेल्याक ताणें विसर अशें करता. देवाच्या मोगा बदलाक ताच्या काळजांत संवसाराचो मोग खूब जाला. हें सर ताका देवा आनी ताच्या समुदायातावन पयस दवरता. आमी आमचें जिवीत सतार आनी न्यायार बांदून हाडूंक जाय. देखून देवाच्या उपदेशाचें म्हत्व आमी जाणा जावया आनी हे उपदेश जिणेंत पाळूंक ह्या संभ्रमांत कुरपा जोडून घेवया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप देवाच्या बेसांव विशयांत उगडापे करता. कोण देवा थंय जियेता आनी ताचे उपदेश पाळटा तसल्यांक देव आशिर्वादीत करतलो म्हणलें सिराक आमकां स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप आमकां क्रिस्तांवांक कायद्यातावन सुटका लाभला म्हळ्यार सत उगडापे करता. तशें म्हळ्यार क्रिस्तांवांक आत्म्या मुखांतर कायद्यातावन स्वातंत्र्य मेळ्ळां. देवाची जाणवाय मनशाच्या सर जाणवाय प्रास उंचली जावन आसा म्हणलें कळयता. तर हें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेंत जेजू आमकां तो नियमशास्त्र संपूर्ण करूंक आयला म्हणलें कळयता. जुदेव फुडारी नियमां चड करच्या वरवीं लोकांक कश्टिताले, पूण कशें जेजू सामान्य लोकांक ह्या बंदडेंतावन सुटका दिता म्हूण उगडापी करची ही सुवार्ता आतां आमी चित दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर वडिलांक जेजूच्या काळजा सारकें कर. नियमशास्त्राचो मोग तांच्या काळजांत वाडय. जेजू बरी भावार्थ्यांच्या काळजांत नियमशास्त्राचो मोग उपजयशें तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांक पुरक जाल्ले नियमां रचून देश प्रगतीच्या मेटांनी चलोवंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, विविध पिडेक वळख जावन कश्टूंच्या सर्वांक तुका समर्पिता. तांच्या कश्टांत आनी एकसुरपणान तुजो सांगात लाभय अशें तांणी तुजेर भर वचून जिवंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां पासून. विस्वासी बापा, सर आमच्या भुरग्यांक जेजूच्या शेगोण्यानी नेटय. आपल्या वडिलांक काल जावन एक देखीवान जिवीत जियोंक आदार लाभय. सांगाताच भुरग्यांक आपल्या तांके प्रमाणे जाता तितलो विशेश रितीन आदार दिशें. सर आमच्या भुरग्यांक तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून. कनवळे बापा, ह्या देव मंदिरांत जमल्या आम्हा सर्वांक तुज्या उपदेशाच्या मोगान भर. तुवें दिल्ले 10 उपदेश तुज्या मोगान भरून आमी जिवंक आनी क्रिस्त जिविताक एक जिवीत एक जावन जिवंक आमकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता.